वाळपय रेडेघाट एक्सिडेंटात एकलो गेलो. एक्सिडेंटाक लागून सोमारा राती पुलीस स्टेशनार वातावरण बरेच तापले. खडकीच्या भिनगो होलकाराक सांजे गाडी मारली. तो आगताक गेलो. बसीन ताका धपको दिलो आनी सुवाती वेल्यान फुज्यो काडल्यो. मात पुलिसांनी राती उसरा मेरेन कागाळ नोंद केली ना. चाळवल्ले लोकांनी पुलीस स्टेशनार घेराव घालो. निमणे पुलिसांनी राती 12:30 कागाळ नोंद केली. मात बसय ताब्यात घेतिल्ली ना आनी ड्रायव्हराकय धरलो ना. सोमारा सांजे 70 खडकीच्या भिनगो घोलकार ह्या 33 वर्साच्या तरणाट्याक वाळपय रेडेघाट वाठारांत एक्सिडेंटान मरण आयले. तो गाल कंपनीत कामाक आसलो. कामावेल्यान मोटरसायकलीन घरा येतना ताका एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट घडला तो पळयल्यार हिट अँड रन केस. बसीन ताका फाटल्यान धपको दिलो आनी ड्रायव्हरान बसी सयत फुज्यो काडल्यो. भिनगो आगताक गेलो. हो अपघात स्वता पळोवपी म्हणटात ताका धपको दिला ती बस नुहा. लोकांनी बसीची माहिती पुलिसांक दिल्या. ते प्रमाण ड्रायव्हराचेर केस घालची म्हूण लोक मागतात. पूण राती उसरा मेरेन पुलिसांनी कागाळ रजिस्टर केली ना. धपको दिल्ले बसीचो पेंड मोटरसायकलीक लागिल्लो आशिल्लो. पुरावो म्हूण पुलिसांनी बस वचून तपासची म्हूण लोक मागताले. मात पुलिसांनी जाग माग केली ना. निमणे प्रकरण तापतकीच राती 12:30 कागाळ रजिस्टर केली. गोलकाराच्या कुडीचेर मंगळारा दनपारा पोस्टमॉर्टम जालो. मात ड्रायव्हराक अटक करमेरेन कूड ताब्यात घेवचे ना अशी शिटकावणी ताच्या घरच्यांनी दिल्या. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण प्रकरण मिडिया कडेन पावले उपरांत मंगळारा दनपारा पुलिसांनी ड्रायव्हराक धरपाक हालचाली सुरू केल्यात. एक्सिडेंट जालो आमच्या सुरेशाचो. आमी पुलिशेन सांगलें. पुलिशेन FIR केल्लो आसा आनी आमी हांगा 9 येयले तरी अजून पर्यंत कितें एक्शन घेवना. आमकां एक बसीचेर कंपनीक चलता तेंचेर डावट आसलो. आमी पुलिसांक सांगलें आमकां अमके बसीचेर डावट आसा म्हणून आनी आमच्या मोटरसायकलीक पेंट लागलेलो आहा तोय बी आमी सांगलेलो. पूण अजून पर्यंत कितें एक्शन जावना तेजेर. आमी 9 हांगा येयले आनी आतां 2 जायसर येवपा आमी हांगाच आहा आनी ते अजून आमकां सांगता फाल्यां येवया, फाल्यां 8 येया आनी फुडलो स्टेटमेंट घेवया आनी कितें तशें हांगाच आहा ते. फाल्यांचे कितें चिंतल्या? आमी आतां बॉडी तुमकां फाल्यां मेळटली, हँडओवर करता म्हणून सांगला तेंच्यांनी. आमी बॉडी घेवचो न्हू गेला नाल्यार आमी हांगा उपोशणाक बसतले सगळे फाल्यां. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. बाराकुडा डायव्हिंग इंडियनान आयतारा संवसारीक अर्थ डे मनयलो. त्या निमतान वास्को ग्रँड आयलँडा लागसार दर्यावेळ आनी दर्यांतलो कोयर काडून दर्या साफ करपाचें काम बाराकुडाच्या वावुरप्यांनी केलें. फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन 27 एप्रिलाक बाराकुडा ही मोहीम दवरता. बाराकुडा डायव्हिंग इंडियान आयतारा संवसारीक अर्थ डे मनयलो. त्या निमतान दर्यावेळ आनी दर्यांतलो कोयर एकठांय केलो. दर्यावेळेर येवपी लोकांनी बियर पिवन बाटल्यो दर्यांत उडोवच्यो न्हय असो उलो बार्राकुडा डायव्हिंग इंडियाचो धनी व्यंकटेश चालून मारला. This is in conjunction with Earth Day and International Cleanup Day, where all over the world people clean the beaches and as well as underwater. So it's trying to send a message to the community that that we need to keep the oceans clean because our very survival depends on it. Every year we get so many at least 30, 40, 50 bags of this rubbish. So mainly it's plastic, glass, polystyrene, chappals, all kinds of nonsense. These islands are so beautiful and they're a part of Goa. So all the Goans have to fight for this, that we make these islands into a marine park which will help to protect not only the land part of it but also the underwater marine life. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. पिळगांवां बागवाड्यार बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां म्हूण कांय गांवकारांनी कागाळ केल्या. लोकांनी मामलेदारा सयत राना खातें आनी बाकीचे संबंदीत खात्यां मेरेन प्रकरण पावयलां. बागवाडा पिळगांव हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट आनी ते झोन ऑर्चर्डाक पडटा आनी थंय तेंच्यांनी कसलीच परमिशन घेवंक ना पंचायतीचे ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ना टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे ना कसलेच परमिशन. त्यासाठी आम्ही सुद्धा एक कॉपी फाईल केल्या सगळ्यांचेर अगेन्स्ट तेंच्या सगळ्यांक रिपोर्ट केला मामलेदार टू कलेक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंटाक सुद्धा. साखळेच्या प्रोग्रेस हायस्कुलाक 50 वर्सां पुराय जाली. बांगरा महोत्सवी सुवाळ्याच्या कार्यावळीक राज्यपाल भारत वेरवांचू आनी साखळेचो आमदार आशिल्लो. As you know, education is the most important and critical wealth that one can acquire in life, and I am happy that you are putting in your utmost efforts
for the service of society through this institution of yours. साखळेकारांनी साखळेकारा खातीर सुरू केल्लें हें हायस्कूल खरोखरूच सगळ्या साखळेकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा आनी जेंच्यांनी आमी म्हणटा आपल्याच मातयेंतल्या लोकांनी आपल्या मातयेंतल्या लोकां खातीर सुरू केल्ली अशी ही संस्था. दिवचले मारुती मंदिरात योग प्रतिष्ठानान बरे लिखाणा खातीर कॅलिग्राफी आनी योग उपक्रम दवरला. 6 दिसांच्या शिबिरात मोठ्या प्रमाणात भुरगे वांटेकार जाल्ले. हल्ली संगणक युग असल्यामुळे बरेच विद्यार्थी म्हणा किंवा बरेच पालक सुद्धा हस्ताक्षराकडे दुर्लक्ष करताना आपल्याला दिसतात. 6 दिसाचो हो कॅलिग्राफी आनी रोप स्किपिंगाचो वर्कशॉप मारुती मंदिर हांगासर आमी घेता. त्याच बरोबर रोप स्किपिंगाचो प्रचार बिचोले तालुक्यात जावचो म्हणून आनी त्याच बरोबर भुरगीं आमची क्रिएटीव जावची, हेल्दी जावची म्हणून हे दोन्ही उपक्रम योग सेवा मंगल प्रतिष्ठान तर्फे आमी आयोजीत करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणेच्या सम्राट स्पोर्ट्स क्लबान दवरिल्ली अखिल गोंय सीझन बॉल क्रिकेट सर्त साळांतल्या भूमिक स्पोर्ट्स क्लब जिखले. फायनलीत तांणी केळ यूथ क्लबाक 87 रनांनी मारले. सर्त ओझरी ग्राउंडार जाली. सभापती राजेंद्र आल्लेकार इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.